मोडियालॉग ह्या बुकाचें इनाग्रेशन म्हजे हस्ते आतांच जालें. डॉक्टर अश्विन फर्नांडीस आमचो एक गोंयकार जो UK रावता आनी ताणें मोदीच्या मन की बात ह्या कार्यक्रमांतलो सर्वे केलो. सर्वे करून लोकां मदीं कशा पद्दतीन हो बूक पावला हें ताणें सर्वे करून आपल्या रिपोर्टांतल्यान मोडियालॉग हो बूक लोकां मदीं काडलो. खरोखरूच हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की ताणें मन की बात हो कार्यक्रम कशा पद्दतीन लोकां मदीं रेजोनेट जाला हे इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावोवपा खातीर यशस्वी जालो. मन की बात हो फक्त कार्यक्रम न्ही, तर मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान माननीय मोदीजी पयले प्रधानमंत्री आसतले जे कंटिन्युअसली एवरी मंथ लोकां वांगडा उलयता, लोकां वांगडा डायरेक्टली डायलॉग करता. आतां पर्यंत पुराय 75 वर्सां अशा पद्दतीचो कार्यक्रम किंवा अशा पद्दतीच्या खंयच्याच देशांत पंतप्रधान डायरेक्टली दर म्हयन्याक लोकां कडेन उलयता हें कदापी शक्य ना. हें फक्त माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी सातत्यान पयल्या दिसांतल्यान दर म्हयन्याक लोकां कडेन उलोवपाक सुरवात केली आनी तेजो इफेक्ट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत दिसपाक लागलेलो आसा. Now this book is not a celebration of our Prime Minister, but it's a celebration of the collective aspirations of all the 1.4 billion Indians across across India, and it is also the work of what the people are doing and how our Prime Minister has been talking to them through the monthly radio program called Mann Ki Baat. So it's a compilation, it's a review of 100 episodes of Mann Ki Baat put into various themes meant for an international audience. And there are some special things in the book which talks about things like Beti Bachao, Beti Padhao. We're looking at the Jan Dhan Yojana, which looked at bank accounts. So it is a book which is meant for the masses. It's a collective aspiration of us Indians.